उभी राहूया. Daripada Surespura tu kami bendita, महिमा तुझी सजाता kaisa tau dimasta. Buka jaspirita Sumya angkat dikodailah, Dewi tuja bola, Sumya Dewi tula boitai, Daripada Surespura tu kami bendita, महिमा तुझी सदा kaisa tau dimasta. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे. आमेन. आमच्या सम्या जेसू ख्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसो. तुमच्याही सोबी आसो. ख्रिस्ताते म्हज्या मोगाच्या भयणीनो आनी भावानो, फुंक्याक तुमकां मेळ्ळां, फुंक्याक तुमी दिया. ह्या बोव आपोवपाच्या संदेशा मुखांतर जेजू आज ताच्या मिसवांत वांटेली जावंक तुमकां आनी म्हाका आपोवणें दिता. हे मिसाव म्हळ्यार कसलें? ह्या मिसावांत कितें आठापूण आसा? जेजून आपोवल्या ह्या मिसावांत आमी भागीदार जावंक शकता गे, तर हातूंत कसलो संदेश आज आमकां फावो जाता ह्या विशीं आमी नियाळ करता आसतना आमी पयल्यान पयलें जेजूक अर्घां दिवया. कित्याक परत एक फावटी ह्या देव तंपलांत आमी सांगता मेळ्ळ्या ताजी स्तुती करच्याक, ताका अर्घां दिवच्याक, आनी तशेंच न्हय आमच्या आयच्या दिसा सर कामां बरी जावन करच्याक तोच आमकां आदार दिता आसतना ताका आमी अर्घां दिवंक जाय. तरी आमी थोड थोड सुकोवन पडटा आमच्या अस्खतकाय निमती. तो जाणा आमची अस्खतकाय, तरी आमी वळखून जावंक तयार आसूंक जाय. तोच जेजू क्रिस्त आमकां बॉक्सान दिवंक तयार आसतना तशी या ताच्या बॉक्सान मागया. अशें ह्या सकाळच्या मिसाच्या बलिदानांत अर्थभरीत वांटो घेवंक आमकांच आमी आयतीं करया. सांगता म्हणुया, हांव मातकें देवाक तुमकां आवडली संस्था मनाची तुमकां वायट धरून आनी बरें सडो हांवें जायते पथकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासून त्रास तुमकां मागीर सगळ्या जीव आनी तुमकां आवडलो. तुजे खातीर आमच्या सरेस्परा देवा लागीं प्रार्थना. सर पदवेदा देव आमची काकोळट करूं आनी आमची बातकां बगसूं आमकां ससनाच्या जिवितांक पावो. Sumya kakut Sumya kakut Krista kakut Krista kakut
Sunya kakut Sunya kakut प्रार्थया प्रितीच्या बापा जेसूच्या भोव पवित्र नावाक आमी मान दिता आनी त्या नांवान तुवें आमचे सोडवण केल्या देखून आमी तुका दिनवासता ह्या जिवितांत ताची गोडसाण साकून दादोशी जावं आनी सरकार तुज्या आमच्या बापाच्या घरा ताणें बसयलेली ह्या संतोश संपूर्ण भरती जोडोवंक आमकां पावय म्हूण आमी मागता आमच्या समिया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो देवन तुजे समें पवित्र आत्म्याच्या एकवटान जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससना वसे ह्या प्रवादाच्या पुस्तकांतलें वाचप सरेस्पर अशें म्हणटा उलयता इस्रायल भुरगो आसतना हांवें ताचो मोग केलो आनी हांवें म्हज्या पुताक इजिप्तांतलो भायर काडलो पूण जितलें चड हांवें ताका उलो केली तितलें चड ती म्हजे तावन पयस सरलीं बाल देवाक तांणी याजन भेटयलो आनी मुर्तींक तांणी धूप अर्पिलो हांवेंच एप्रायमाक सोलोंक शिकयलें हांवेंच तांकां म्हज्या हातांत घेतलीं पूण हांव तांकां बरीं करूंक सोदतलो म्हूण तांणी वळखूंक ना हांवें तांकां मनशा मनच्या दोरयांनी मोगाच्या बांदांनी ओडून हाडलीं भुरग्यांक उखलून आपल्या पोल्याशी हाडटल्या भशेन हांव तांकां जालो आनी हांवें बागोवन तांकां जेवण वाडलें म्हजें काळीज म्हजे भितर परताता दयेन म्हजी अंतरमळां लासता हांव म्हजो राग काडचो ना हांव एप्रायमाचो परतून नाश करचो ना कित्याक हांव देव न्हय मनीस तुजे मदें हांव एकलोच पवित्र आनी हांव रागान तुजेशी येवचो ना देवाचें उतार हें देवाचें उदोदकार तुझ्या मुखामुळासो उस्वाड आमचेर पडून दी तेतना सोडवण आमकां लाभतली तुझ्या मुखामुळासो उस्वाड आमचेर पडून दी तेतना सोडवण आमकां लाभतली देवा इस्रायेलीच्या गोळ्या आमकां केरुबाच्या मदेका सिंहासनार बसलेल्या प्रकाशिसा तुझी पदवी तुटय आमचे कुंके घेवन आमकां जैतला बय तुझ्या मुखामुळासो उस्वाड आमचेर पडून दी तेतना सोडून आमकां लाभतली दळपारांच्या देवा आमची शिपाटी सर्गितां पाटी परतून आमकां पावले हे तुझे दाखवले विशान उदास कर तुझ्या मुखामुळासो उस्वाड आमचेर पडून दी तेतना सोडवण आमकां लाभतली
तुझ्या मुखामुळासून उस्वाराची पुरवठी तेन्ना सोडून आमकां लाभलेली. Hallelujah, 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 Hallelujah. देवाची रास लागी पावला, पातकीची बदला आणि बरी खबर सत्मना. Hallelujah, 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 Hallelujah. सर्वेस्पर तुमचे सवे असो. मातेव प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभवार्थ. वेताना सर्गींचे राज लागीं पावला म्हणलो संदेश पसारीत वसा. पिडेस्तांक गूण करा, मेल्ल्यांक जीव करा, कोणकारांक नितळ करा, देंवसार धांवडया, पुंक्याक तुमकां मेळ्ळा, पुंक्याक तुमी दिया. भांगार, रुपें वा तांबे लेगून तुमचे पोतयेंत दवरिनाकात. पयनाक बुती जावं, बदलाक दंगलो जावं, पांयांक वानो वा हातांत दांडो जावं घेनाकात. कित्याक वावराड्यांक आपले पोड पावो. खंयच्याय शहराक वा हळ्ळेक तुमी रिकतास थंय कुशेन तुमकां स्वागत दीत तसलो मनीस कोण म्हूण समजून घेया आनी थंयच भायर सर तांगेरच रावा. त्या घरांत तुमी रिकता भितर सरतना समाधान या घरांत म्हणून वंदन करा. त्या घरची तुमकां स्वागत दिती जाल्यार तुमी मागलेलें समाधान तांचे सोबे रावू. पूण ते तुमकां स्वागत दिनात जाल्यार तुमचें समाधान तुमच्याच पाटी येवं. कोणी तुमकां घेना जायत जाल्यार वा तुमचें शिकवण आयकना जायत जाल्यार त्या घरांतले आनी शहरांतले पांयांची धूळ पापड भायर चला. सतस हांव तुमकां सांगता, जर तेच्या दिसा सोदोम आनी गोमोरगारांक मेळत ती काकोळत त्या शहराच्या लोकांक मेळची ना. देवाचे उतर हे वखणी तुका क्रिस्ता. क्रिस्त ते म्हज्या मोगाच्या भयणी आनी भावा, जर तर कालच्या दिसा तुमी मिसांत हजर जाल्यात वा कालचो वांजेल तुमी वाचला जाल्यार कालचें आखरेचें वाक्य सर्गींचें राज्य लागी पावलां आनी आयच्या दिसा सुरवेलें वाक्य सर्गींचे राज लागे पावला म्हळ्यार संदेशा मुखांतर तुमचे मिसांव काम मुंदर व्हरूंक तूं आपोवन दिता. म्हज्या भावांनी भयणी, जेजून आपल्या शिसांक आपयल्या वेळार विंसून काडल्या वेळार ताणें खंयच्याय शिसांचें तुजी म्हाका CV दाखय, तुजें म्हाका बॅकग्रावंड दे, इतलें फी आसा, तुजें ग्रेस्तें कसलें आनी कितें कसलेंच ताणें चॅक म्हणलें करूं ना. खंयचोय अपोस्टल जावं शिस जावं ताणें आपयतना खंयचेय बॅकग्रावंड ताणें विचारलें ना. भागार ताका कोणा वयर खुशी आसली, कोणा वयर मोन आसलें, कोण आपूण शिस जायत म्हणून चिंतलें, हांकां सर्वांक ताणें आपयलें
आनी आपयता आसतना ताका कळीत आसले तांचे ते आसले उणेपण अचकतकाय आनी कितें हे सर तो जाणा आसलो तरी ह्या विशीं ताणें कितेंच चिंती नासतना आपूण मुखार तांकां कितें करूंक शकतलो आनी ते म्हजे शिस कितें जायत आनी म्हजे मिसांव खंयचे रितीन ते मुंदर व्हरतले हें ताका कळीत आसलें देखून असल्या 12 शिसांक विविध नांव जाल्यार तांकां एकाच ग्रुपान घालून एका कुटुंबा बरी एका समुदाय बरी सांगत आहान तांकां सर तराची शिकवण दिली थोड शिकवण दिवन ताका कळीत आसलें आपणाचे मिसांव आखेर जाल्या उपरांत म्हज्या शिसांनी हें काम मुंदर व्हरूंक आसा देखून आज आमकां थोडे तांणी शर्त दिल्ली आमी पळयता पयले सांगलें सर्गेचें राज लागीं पावलां पूण उपरांत ताका म्हणटा पदवी दिता न्ही फकत तुमी वेचे आनी देवाचें उतर परगट करचें ताच्या संगी ह्या ताच्या बराबर तांकां असली पदवी तांणी दिली पयले मेल्ल्यांक जीव करूंक कोडकरांक नितळ करूंक देवसार धांवडोवंक आनी कितें तांकां कितें करूंक जाता ह्या सर संगतींनी पदवी आनी अधिकार जेजून तांकां दिले आनी तांकां म्हणलें फुंक्याक तुमकां मेळ्ळा फुंक्याक तुमी दियात ओय मोगाच्या भावांनी भयणी जेजून तांकां फुंक्याक आपयलें आनी त्याच परी त्या शिसांकी फुंक्यांक तुमी दिवंक जाय कसलेंच कितेंच आशे नासतना वा कसलेंच डिजायर नासतना असल्या भोव आपुबायन काळटपणान म्हजे मिसांव काम तुमी मुंदर व्हरूंक जाय तितलें सोंपें गे मोगाच्या भावांनी भयणी कितलें म्हळ्यार मनशां आसतना आमकां इल्लीशपणी आशा आसता इल्लीशपणी डिजायर आसता असल्या संदर्भार जेजूच्या शिसान तो म्हणटा फुंक्यांक तुमकां आपयला फुंक्यांक तुमी दिया वय ताच्या उपरांत आमी पवित्र पुस्तकांत वाचता तेग विविध जण जेजूचे पाटलाव करूंक आशिल्ले एकलो स्वाखुशेन जेजू हरशी येता आनी म्हणटा सोम्या म्हाका तुजो पाटलाव करूंक जाय कळीत आसा गे ह्या वेळार जेजून कसली जाप दिली म्हणून कोल्यांक माटी आसात सुंगण्याक गोंट्यार आसात पूण मनशा पुताक माते सयत सुवात ना म्हळ्यार अर्थ कितें म्हळ्यार जे कितें ताणें सुरवात केला जे कितें एक देवाचो पूत जावन स्विकार केला ताच्या जिणेंत कसले पयन आसतले म्हणून तो कळीत आसलो देखून आपावच्या पयलेच ताका शिकवण दिता म्हजो पाटलाव करच्यान कितेंच तुका अडखळ ना तुका केदलाच स्वागत आसा तुवें केदलाय म्हज्या सांगात येवी येत पूण येत आसतना तुका कळीत जावंक जाय कित्याक म्हजो पाटलाव करचो म्हळ्यार तितलें सुलभायचें न्ही थंयसर कश्ट आसात दगदवणे आसात निराकारणी तुका मेळटली तुका बोट दाखयतले तुका निंदाय भोव जातली असलें पूण तूं स्विकार करून तयार आसा गे तर म्हजो पाटलाव करयत म्हळ्यार अशें शिकवण मेळ्ळें आसता हो भाव बेजारान फाटी पडटा कित्याक ताणें चिंतलें सगळें बरेंच जाता म्हणून एवरीथींग इज शुगर पूर सारकें जाता कितेंच कश्ट नात त्याग ना सॅक्रिफायस ना आनवर ना जगदवणी ना निंदा ना बगर सोर हांव कितें आशेता तें करूंक शकता म्हळ्यार चिंतपान तो आयलो म्हण केन्ना जेजून सारके रितीन ताका समजायलें कळीत केलें ह्या संदर्भात चिंतलें ना असलें जिवीत म्हाका कश्ट तितलेंच न्ही मोगाच्या भावांनी भयणे उपरांत आनी दोगांक जेजून तांकां आपयलें
पूण दोगांयनी तांणी एक्सक्यूज दिले म्हाका तें काम करूंक आसा म्हाका हें करूंक आसा पयलें म्हज्या आवय बापायक हांव गूड बाय करता उपरांत तुमकां तुजो पाटलाव करता पळय थंयसर तांकां परत अडकल आसले तर मोगाच्या भावांनी भयणी आज तुका आनी म्हाका त्याच मिसवांत वांटेली जावंक आपोवन दिता तर आमकांय ताजी बरी खबर ताजो संदेश फुंक्याक मेळटा तर हांव फुंक्याक दिवंक तयार आसा गे हांवें कितें फुंक्याक दिवयत म्हजे कडेन कितें आसा खंडीत म्हजे कडेन साबार संगती आसात ताका पयशे जायचे म्हणना दोडू जायचे ग्रेस्के जायचे म्हणना वा व्हडली डिग्री आसा जे म्हणना बागार जे कितें तुज्या सालत्या जिवितांत करूंक जाता दिवंक जाता ताका तुवें तयार आसूंक जाय पूण आज आमकां कितें जालां आमकां व्हडलें कॅपिटल बी आसा आमचे कडेन हर एक फावटी कोणी जावं कितें जावं ते कॅपिटल बी आमकां एक अडकल जावन आसा एक बॅरियर जावन आसा एक कंदक जावन आसा ते बी म्हळ्यार बिजी कसलें जावं कितेंय जावं ल्हान संगती जाल्यार आमी बिजी आसा जावं करून एक पिडेस्त आसता म्हज्या शेजारी ह्या आस्पत्रेंत वा म्हज्या वाड्यांत हांव ताका भेट करूंक वता म्हणून चिंतना हांव बिजी आसा म्हाका थंयसर वचोंक आसा हें अपॉयंटमेंट आसा वा आनी कितें एकलो भिकारी येता आनी कितें म्हणी तुजे वयता विचारता हांव बिजी आसा म्हणजे साबार संगती म्हाका भावान भयणी आमकां स्वाकुशन करूंक जाता ताका करूंक आमकां वेळ आसा पूण फकत ते बिजी म्हणल्या एका शब्दान आमचें सगळें जिवीत आमी ऑपोजीट करता तर ह्या ल्हान एका शब्दान जर आमी आमकां अडकल आसा तर आमी ताच्या मिसवांत कशें वांटेले जावयेत कशें मेथड जावयेत कशें स्पंदन करयेत तो देव आमकां आपोवता आसतना देवाचो मोग आमकां मेळटा आसतना तर आमी कित्याक आनीक फाटी सरता ताणें म्हणलां देवान संवसाराचो इतलो मोग केलो गे ताच्या एकल्याच पुताक आमचे खातीर ताणें धाडलो आनी आमची सेवा केली आमकां कितें जाय पूर्ण तांकां पवित्र केलें दैवीक मोगान आत्मीक मोगान आनी सर तरी आमकां एक नवो जीव सयत हाण दिलो आसता आमी ल्हान संगतींत मॅट काडूंक आमी फाटी सरता हय एक फावटी एक धाकटुलो भुरगो आपल्या घरा सदांच पळोवन आसलो सकाळीं उठोन आपली आवय आयदनां धुता सदांय उठता आनी आयदनां धुवची काम तिचें सगळें काम सुरू करचे पयलें तर एक फावटी हो नंतर भुरगो वचून मम्म्या कडेन विचारता मम्मी मम्मी तूं सदांय इतली आयदनां तूं धुताय न्ही तुका पुरो जायना गे ताका मम्मी हांसून त्या भुरग्याक म्हणल्यार भुरग्या हांव हांगासर आयदनां धुता म्हणून चिंतिना बागार हांव म्हजें कुटाम बांदून हाडटा हांव म्हजें कुटाम बांदता ह्या म्हज्या इराद्यान हे म्हजें काम संतोशान करता वय तीनसरा आयदनां ते सर्वांची केन्ना हांव तांचो मेथर जावन ह्या मुखांतर हांव एक कुटाम बांदता संकट सांगत हाडटा एकवटायता तें जालां तें ल्हानशें काम कश्टाचें काम दळदीर काम चिंतिना बागार हांव एक कुटाम बांदून हाडटा म्हणल्यार इराद्यान हे संतोशान हांव हें काम करता कसली जाप म्हज्या मोगाच्या भावांनी भयणी तर असले चिंता म्हजे ते आनी तुमचे ते आसले तर आमकां ल्हान ल्हान संगती आमकां मुखार मेळटा आसतना स्वाकुशेन थंयसर वचून तांची सेवा करूंक गी तांकां भेट करूंक गी तांकां हात दिवंक गी आनी कितें म्हणजे तें जाता जेजूची वळख करूंक गी हांव तयार आसतलो या आसतलें असले चिंता म्हजी ती आसा गे म्हज्या मोगाच्या भावांनी भयणी देखून आयच्या उद्गारांत आमकां आपोवणें दिला देवाचे राज्य लागीं पावला पातकिजींनी बदला बरी खबर सत्माना वय तर आमकां आसची एकच देवान आमकां मोगान आपयला
मोगान विंसला ताचा पाटलाव करूंक आमकां अवकाश दिला आसता आमी कितें बरें करयत जर तर आज ताच्या शिसांक सर पदवी दिल्या तर तोच जेजू क्रिस्त आमकां पदवी दिता आमकां अधिकार दिता पूण तोय आमकां शर्तां दिता हांकार आसूं नजो दुस्मानकाय आसूं नजो गर्व आसूं नजो मागीर ते हांव म्हणले चिंता आसूं नजो बागार माया मोग कालतेपण बरेपण एकवटपण सांगतपण मेतेरपण असले चिंतपान तर हांव मुंदर चिंता मुखार वेता म्हजे पयन मात्र सुशेगणे बागार ताच्या मिसवांती हांव आखेर पर्यंत एक जावन जियोंक शकता आनी ताचे राज हांव विस्तारूंक शकता तर तोच बाळक जेजू आमकां परत एक फावटी आमचे दोळे उक्ते करून दी आमकां धैर्य दिवन दी आनी तितलेंच न्ही आमी काडच्या हारयेक मेटांत ताचे बेसांव आसूं दी कित्याक आमी ताचे मिसांव मुंदरूंक आमी मेट काडचें Viti Puti Bapa Survektai Saya Kami Kuti Unaya Kuwa Mundu Kataro Smukun Kita Asatu Kita Viti Puti Bapa Survektai Saya Kami kami unaya Kuwa mundu kataro Kupundita Angkas semua Apa mundu ay Upita muda-muda Wow langsung Asbeteka Krista kuning bermata Gimana Doa Upita muda-muda Wow langsung Asbeteka Krista kuning bermata म्हज्या भाव भयणीनो म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर पदवीदार देव बापाक मानता तसलें जाव म्हणून मागात जेजूच्या आनी आमच्या मोगाळ बापा तुज्या पुताच्या नांवान आनी मागता ते आमकां खरेपणी मेळटलें म्हणून ताणें सुदार मोगान आमकां भासायलां तर ताच्या नांवान आमी भेटयता ती देणी दायलपणी मानून घे म्हणून आमी मागता त्याच पुता जेजूचे नांवे सर्वेस्पोर तुमचे सोमे आसूं आमची काळजां उबारुया सर्वेस्पर आमच्या देवाक देणवासुया सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पदवेदार आनी ससनाच्या देवा सर कळी आनी सर थंय आमी तुका देणवासूंक फावो हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्याचो आमचे दिन वचनाची तुका कसलीच गरज ना तरी तुका आमी दिन वाचता जाल्यार हे तुजेंच आमकां आनी एक देणे आमच्या दिन वाचनाच्या प्रार्थनान तुजी वडवी बिलकुल सडना तरी असले प्रार्थन करून ख्रिस्त आमच्या समे वरवे आमीच तुजे कृपेंत वाडत वता देखून सर्ग आनी संसार आनी देव तुमचो दळबार तुका मान भोवमान दितात तांचे बरोबर आमी तुजे कीर्तन निरंतरी गायता Puvitr, puvitr, puvitr Dulparasu सर्वेस्पोर्तुं सर्गाणी संसार तुझ्या वैभवान उंसगी तुका छे
सर्व प्रजांना त्याच्या काळजी उसकीत काळजी बापा खरोच तो पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची झर तुझ्या पवित्रात्म्या दडोवन ही दैनी पवित्र कर म्हणून मी मागता जावं ती आमकां आमच्या समी जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कुशेन कस मरण सोसूंक वयच्या आदी ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वासून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुम्ही समेस्त घेयात आणि खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची तेच परे जेवण जाताच ताणें काल्स घेतली तुका 9व्या दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुम्ही समेस्त घेयात आणि हांतले पियेयात ही म्हज्या रक्ताचे काल्स 9व्या आणि सस्ती कराराचे हे रगत पातकांच्या बॉक्साने मेळच्याक तुमचे पासत आणि समेस्त मनशा पासत ते वारावतले हे म्हज्या उगडासाक खरात भावार्थ सकट परगटुया सुमिया जेसू तुझे मरम आम्ही समा रमता तुझे पुन्हा जीवन पुन्हा प्रगटता तुझ्या येण्या आम्ही बापा जेजूच्या मरणाचो आणि पुनर्जीवनपणाचो आम्ही भक्तपणे उगडास करता आणि हो जिविताचो वंडो आणि हे सोडवण्याची काल्स तुका समर्पिता तुझे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका आधीन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सवतल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्परा आखे पृथ्वीचेर विस्तारले जे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भगवन बापा पीटर पावल आमच्या गोळी बापा आनी सगळे याजकी वर्गां बराबर तिका प्रितीमोगांत वाडय पुनर्जिवंतपणाचो भरोसो धरून मेल्यान ते आमच्या भाव भयणांची काकळूत कर तांकां जे जगतींत मेल्लेल्या समेस्तांक तुजें परजळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता आंकवार मरी देवाचे मये सांगाती बगेवन सुसे बगेवन धर्मदूत आनी सर्व कडेन तुका मानवल्ल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांचे संगता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू संगता त्याच जेजूताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणा सर्पद्वेदा बापा सर्वांतरणी वैभव तुका सस्ताच्या सस्ता जर तर आमकां जेजूच्या मिसवांत संपूर्ण रितीन वांटेल जावंक जाय तर मागण्याची भोव गरज आसा तर त्याच स्वामी जेजू क्रिस्तान शिकयलें भोव आपुरबायचे मागणे आतां आमी सर सांगता मेळोन सांगता म्हणुया आमच्या बापा सर्गींच्या तुझे नाव पुनीत तुझे राज संपये तुझे कुशीत सरता तशें संवसारांत
आमचो दिसपट्टो रात मध्ये आनी आमी आमचे चुकल्या बक्षिता तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळमेळो दिनाका पूण सरस्परा सर वायटांतले आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत सावस्त काय आमकां दे सर्ग जपाक आनी आमच्या सोडून राजेचो क्रिस्ताचे येणे बरोवशेनात तेलांक आमकां तुजे उदार काकोळतेन सर पातकांतले सुटय आनी सर आकांतांतले वाटय कित्यार सुरती पुदीनी महिमा तुजी सत्मस्ती सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मता मुळे तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकाचेर न्हय पूण तुज्या पयस सभेच्या भावार्थेचेर दीस घाल आनी तुज्या कुशा प्रमाणे आनी ताका शांती दे आनी एकवटान सांबाळ तूं जियेताय आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक सोम्याची शांती सदां काल तुमचे सोमे आसूं तुमचे सोबे आसूं माय मागोसो गुर्त जावन एकामेकाक शांती दियात देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूट कर देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूट कर देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दे हो जावन आसा जेजू क्रिस्त देवाची शेळी संसाराचे पाप करता ते शेळयेच्या जेवणाक आपयल्या ती सुभागी सुम्या तुवें भितरीचे म्हाका पळोवना तुज्या उपरांत म्हाका भलायकी मोगळा जेजू तुंबो कोविड सक्रमेंटान खरोच हजार आसाय म्हूण हांव पातयता हांव सर्व वस्तू प्रास तुजो चड मोग करता आनी तुका म्हज्या आत्म्यान घेवंक आशेता जेजू ह्या घडये तुका हांवें पवित्र सक्रमेंतांत घेवंक असाध्य तरी आत्मीक रितीन म्हज्या काळजांत तूं ये तूं म्हज्या काळजांत आसाय म्हूण पातयेवन हांव तुका वेंगून धरता आनी हांव तुजे थंय संपूर्ण एकवटीत जाता जेजू तुजे तावन केदिकच हांवें वेगळो जावंक म्हाका सोडिनाका आमेन एकामेकासो तुम्ही मोकरा आणि मुझे सवे एकूटान रावा संसारार मुझे काम तुम्ही मुकारून वरा मुझे करे पाटलावदा जाया हांव भुकेलो म्हाका तुम्ही काम दिले तुम्ही केले मुझ्या बळी तुम्ही किती केले
तेच म्हाका तुम्ही केले. हांव भुकेलो म्हाका तुम्ही खावंक दिले. हांव ताणेलो तेन्ना पियेवंक दिले. म्हज्या ल्हाना भावा तुम्ही कितें केले. तेच म्हाका तुम्ही केले. म्हज्या ल्हाना भुरगी तुम्ही कितें केले. तेच म्हाका तुम्ही केले. प्रार्थया. प्रितीवंत बापा, तुझ्या पुताच्या नावांक मान देवन सगळ्यांनी देंबी मोडची म्हूण तुवें येवजिलें. ह्या तुझ्या मोगाच्या येवजणे पासत हो दिनवसनेचो यज्ञ संभ्रम म्हणून जेजूच्या नांवान आटापले तुजे सोडवण सगळ्या मनशां पावय म्हण आमी मागता. जेजूचें नांव घेवन ह्या संवसारांत जियोंक आमकां फावो कर. आनी मोरतना तेंचं नांव विश्वासान उसवारून सर्गार तुका ससना वाकून आमकां पावो मेळ म्हण आमी मागता. त्याच तुज्या पुता जेजूचें नांव सर्वस्पोर तुमचे सवय आसूं. तुमचे सगळे आसूं. सर पदवीदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्रात्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वसणयात क्रिस्ताच्या शांतीन तुमकां धरता. देवाचे प्रागाच्या बाळक जेजूक नवीनच मागणे. मनशाच्या भुरग्यां सांगाता रावसो म्हजो संतोष म्हणटा सोमी. जेजू मनशांचो इस जावचेलो. सर तरांच्या गरजांनी तो मनशांक पावलो. पिडा गुणखन दैवीक वैज म्हणलें नांव ताका फावो जालें. नेणाऱ्यांक शिकयलेलो जेजू मेस्त्री म्हणा वाडलो. आतां ताच्या पवित्र बाळपणांतावन हे मनश तांच्या सर गरजांनी तो पावता. प्रागाचो जेजू बाळक म्हणटा, कितलो चड तूं म्हाका मान करताय तितलो चड हांव तुका आशिर्वाद दितां. मुक्तीपणान आमची मागणी, आमची तेसावां, आमच्यो गरजो आनी खस प्रागाच्या जेजू बाळकाच्या हातांत घालया. कित्याक देवपणाची संपूर्णताय ताचेर वस्ती करून आसा. तो जावन आसा महोन्नत देवाचो पूत. प्रार्थुया. ये भगवंत जेजू बाळका, तुजी सर पदवी अजा पिंतरान उगडापी केल्ली आसता आनी तुजो हात बेसांव दिवंक उखललो आसता. तुका पातयेणेन उलो मारतल्या सकडांक दयेन आयक आनी तुज्या बेसामांनी भर. आमेन. आमच्या बापा सर्गींच्या, तुजें नांव पवित्र जावं. तुजें राज आमकां येवं. तुजी खुशी सर्गा जाता तशीच संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकयल्या आमकां तसो आमचो पत्तो दोस आनी आमकां ताणें करून नाका आनी तांकां आमकां नमान मरे कुरपेन बरले समीत जे सांगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव तुजो सदैव फावट तुजें कुस्टें जेजू.
आनी देवाचो पूत मनीस जालो आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवंक तुजी खुशी सर्गा जाता तशीच संवसारांत जावं आमचो दिसपट्टो ग्रास आमकां दी आनी आमचे चुकल्या आमकां तशें आमची पापां भोस आनी आमकां ताळें पडोवंक दिनाका पूण वायटांतल्यान आमकां वाड नमन मरे कुरपेन बोलले समित जे सांगता स्त्रियां भितर सदैव फळ तुजे कुसेचें जेजू आनी देवाचो पूत मनीस जालो आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवंक तुजी खुशी सर्गार जाता तशीच संवसारांत जावं नमन मुरे कुरपेन बोलले समी तुजे सांगता स्त्रियां भितर तूं सदैव फळ तुजे खुसेचें जेजू महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जेजू बाळका आमचेर बेसांव घाल आनी आयक आमचे मागणे महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जेजू बाळका आमचेर बेसांव घाल आनी आयक आमचे मागणे महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जेजू बाळका आमचेर बेसांव घाल आनी आयक आमचे मागणे जेजू बाळकाक सांगता परत विश्वासान भक्तीन आमी उलो मारुया ये अजपांच्या जेजू बाळका आमच्या बेजार काळजांचेर एक काकळुतीची दीस घाल म्हणून तुज्या लागसर पडोवन मागता तुजें इतलें बेरमतीन भरलेलें मोवाळ काळीज आमची मागणी स्विकार सोंदी आनी इतल्या अत्रेगान मागची कृपा आमकां दिवं दी काड आमचे वेले सर कश्ट आनी निरासपण तुजी कुमूक आनी बुजावण आमकां धाड बापा आनी पवित्र आत्म्या सांगता आमी तुका वर्णुंचाक सदां सर्वदां आमेन जेजू बाळकान आमचेर आनी ह्या संवसारांत आसलेल्या सगळ्या भक्तिकांचेर वतलेल्या कुरपे देण्या खातीर आशिर्वादा खातीर उपकारी काळजान आमी ताका अर्गां दिवन म्हणुया ये भोव उदार बाळक जेजू तुजे मुखार आमी सरपडटा तूं आमकां दया केल्ल्या येद्या व्हडा उपकारा खातीर आमची अर्गां भेटोवंक आमी आयल्या तुज्यो काकळटी आमची वर्णितल्या तूं जावन आसा आमचो देव रचणार आनी सांबाळणार आमची सगळी पाती तुजेर आमी दवरता तुज्या अजपंच्या इमाजे मरेफात तुजी भक्त सगळ्यांनी विस्तारून दी सर क्रिस्तांव तुमच्या फाटल्यान तो राबो आनी तुमकां राखूं तुमचे वयर तो राबो आनी तुमकां आशिर्वाद दिवं जो बापा आनी पवित्र आत्म्या सवें जियेता आनी राज करता ससनाच्या ससनाक आमेन ताचे बोरी जाव तूं आमची बोरी जालो आमकां बोरी उबारून तूं पातळाक दिलो पाकाताव सुटोवच्या बळयेची शेळी जालो देव कोणा मागोती देव मुनी जावन आयलो जेजू बाळका बरे माता तुझ्या सोयवार बदलांका जेजू बाळका लाले माता तुझ्या सोयवार बदलांका मुखार पुत्रा सोने अवकार मुर्य शिवाती आमकां